नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळीत येवकार. आज आमी ही आमची साश्टीकार एक वेगळे हातूंत आमच्या स्टुडियोक नासतना वेगळे कडेन करतात, जंय आमचो गोंयचो फुटबॉल वयर सरला आनी तो काडपी म्हणटा तो आमचो चर्चिल आलेमांव बरोबर चर्चिल आलेमांव दू आमची हेची चर्चिल ब्रदर्स जे CEO वालांका आसा हांगा. चर्चिल, तुका पयली सगळ्याक पयली कॉंग्रेच्युलेशन्स, कित्याक तूं 12 वर्सांनी तुगेली टीम आमगेली आय लीग चॅम्पियन जाल्या. सो कितें दिसता तुका? पयलो म्हाका तो हे आनी कित्याक लागून ह्या सुवातेक एक व्हडलें म्हत्व आहा, कारण ह्या घरांतल्यान कितलेशेच आमगेले फुटबॉल प्लेयर गोंयचे जावं भायल जावं सगळे वयर सरल्यात. सो ताका लागून हांव आमचो एपिसोड तुगे घरा करता. सो म्हाका एक सांग, तुका कितें दिसता 12 वर्सांत तूं जिखला? या हांवें 45 इयर्स जाले आतां. हय, हांव फुटबॉल चलयतां. आमगेले एक फॅमिलीचो चर्चिल ब्रदर्स म्हणून. आनीक म्हजे बराबर एक 2 ते 4 वर्सां जोकी आलेमांव बराबर आसलो. त्या तेन्ना पयशे सापड करतालो थोडे. मागीर तो म्हणटा तूं हें घर काडले, मागीर तेणें म्हणटा तें हें सोडलें. पूण आहाय तें म्हगेलो भाव सारको सियाब आलेमांव सारको पिसारलो फुटबॉलाचेर. आयज तो हे संवसारान ना, पूण तेगेले बायल सदां गेमी येता, चेडा आसल्यार येता, चेडांत भायर येता. स्ट्रमला आल्बेन आज म्हगेलो संपलेलो भाव, तोय सदां फुटबॉल आसतालो. तेगेले मिसीस पासून लालूश पासून सदां जाय पडटा फुटबॉल येतालें. तेगे पुतूय येताले. पूत आहाय. आनीक दुसरें म्हणटा तें कॅनेडी आमगेलो भाव येता फुटबॉलाक, पूण तेका तितलें फुटबॉलाक तितलें हेंच ना यार. सगळे भांग आमी फुटबॉलाक चड हें आहा, पूण तेका तितलें ना, पूण येता गेमी येता. आनीक तेगेले पूत आहा सारके आहा फुटबॉलाचे. क्रुगर जावं आमगेलो क्रुशेफ, तेगेले चेडूं पासून तेच भाशेन सियाब्रागेल चेडूं आहा दोगांय, कीम. आनीक कीम जाण तूं ब्रँडन नाका जालो तें. आनीक दुसरें आमगेलें व्हडलें चेडूं मिशेल, तें लंडन आहा. थिंगसान देखून चयताय फुटबॉल. सो आमगेलो भाव सोंपलो रुजबेल्टा गेले चेडो सिजर, आनीक तेगे चालेट चेडूं तिवूय सगळे तेगे बायल दिसना फुटबॉल. म्हणजे फुटबॉल आमगेले. सो फुटबॉल म्हणल्यार आलेमांव घरांतलो एक सारको घरांतलो खेळ, सामको काळजांतलो खेळ. आतां म्हगेली नात्रां चोय. नात्रां म्हगेली तिसरे चेडवाले शेरोन आले. तिसरें चेडूं गेलें तें सायकोलॉजी. तेगेले ट्रिपलेट आहा, 2 जाणां चेडे एकले चेडूं. एजलिंदा, आंतोनियो आनी मानेल ही सारकी बॉब मारून हें काबार करता. तेजे बाजू म्हगेले आदित्य, म्हगे व्हडलो चेडो चेडो सारा चेडो आदित्य, तो आख्खो फुटबॉल तो आनी तो आख्खो सगळो तो हें करता. स्कॉट सगळे तेगे प्लेयर सिलेक्ट करपाक तो करता. आनीक सीओ तें आनी म्हगेलो चेडो सावियो आलेमांव, ती सगळीं एकठांय करून ती प्लेयर सिलेक्ट करता. सो चर्चिल, तुगे हें जर आयकलें जाल्यार दिसता तुज्या चर्चिल ब्रदर्स म्हण तें नांव चेंज करून आतां चर्चिल फॅमिली म्हणून तुगे न्यू क्लब काडचो पडटलो. इतली घरांतली जर तुगे सगळीं फुटबॉला मोगी आहा, फुटबॉला इतलें एंथुजियास्ट जाल्यार म्हगे आतां इकरो नात्रां आहाय. इकराय नात्रां सारकी म्हणजे म्हगे सारकी न्ही फुटबॉला बॉब मारता. आमगेले तें आना दुसरे दुयेले चेडो आरब, तो हेटा फुटबॉल मारलो. तेगेले तें चेडूं एंजल पळय आहा तें सारकें थिंगा बॉब मारपा नंबर 1. आमी शारोनाक तिगाय ती भुरगीं सारकीं एजलिना, आंतोनियो, मानेल सारकीं बॉब मारपा नंबर 1 आहाय थिंगा. पूण आमगेली सगळ्या भुरगीं आनीक मुगेल संपलेले बाले पासून भुरगे आल्बेना जाले जावं रिगोन जावं बोरन जावं दुसरो तो सियाव जावं कोण आमगेलो फ्रेजर, हे सारके फुटबॉला मोगी ते. फुटबॉल म्हळ्यार सारके पिशे आमी सगळे. सो तुका ताका लागून विचारला म्हगे क्वेश्चन आसलो. आतां 12 वर्सांनी हे आमगे आय लीग कप जिखला. तुगेलो क्लब आतां ISLाकय सिलेक्ट जाला. सो कितें दिसता तुका? तूं इतलो तुगे जर्नी म्हळ्यार तूं म्हणटा तसो तें सामकें
गोंयाक फुटबॉल सामको एम्युचर लेवलाचेर आशिल्लो, तूंय प्रोफेशनल लेवलाचेर हाडला. सो अशें म्हणटा की गोंयकार फुटबॉलाक प्रोफेशनल केलें तें चर्चिलान. सो तुका आफ्टर तुका एकदां तूं आय लीग जिखला, आतां 12 वर्सांनी परत तुका 12 वर्सां म्हळ्यार सामकें अ लॉंग पिरियड. दुसरें कितें जालां, आतां फायनान्शियल हेका खूब हें आसता, आनी तेन्ना जेन्ना सोंपलोलो पारीकार पळय आहा चीफ मिनिस्टर, ताणें एक स्कीम केली 4 क्लबांक, स्पोर्टींग आमकां देंप्याक आनी सालुंकाराक एक स्कीम केली, आनी तेका एक थोडे 3 करोड सुमार आमकां एक लाख दिवपाक ताणें थारायल्लें. पूण ते स्कीम आमकां आतां पारीकारा हाडल्यान आमचो पळय आतां आहा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, ताणें ती बंद केला, ताणें कंटिन्यू केल्या. आनी आमी ताका सांगलां आतां तूं ही वाडय म्हणून. डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा आपूण तुमकां जाय जाल्यार वाडयतलो. तेकाय सारको फुटबॉलाक मोग आहा. म्हणजे कितें जाता, पारीकाराक पयल्या म्हणून गोंयचो स्पोर्ट्स म्हणटा फुटबॉल म्हणून, सो ऑफिशियल तें आतां डॉक्टर प्रमोद सावंतान कंटिन्यू जालां. सो ही ऑल्सो वॉन्टेड दॅट फुटबॉल. आज तुका प्रमोद सावंतान कॉंग्रेच्युलेटूय केला, तुगेलो फोटो ताजे बरोबर आयला, तूं काल मेळ्ळें ताका. कितें तूं जाणा हिंगा गोंया प्रायम मिनिस्टर येयल्लो इंडियेचो, तेगे स्पिचेस दिलें ताणें गोवा म्हणटा फुटबॉल म्हणल्यार सगळ्याको हें म्हण आनी कितें जाता तेजे वयर. सो आज फुटबॉल म्हणल्यार म्हाका वाटता सगळें खबर आहा. हांव जर हांव जेन्ना 2 टायम्स म्हाका गोंयच्या लोकांनी लोकसभा निवडून दिलो, हांव थिंग भितर गेलो जाल्यार त्या टायमाचेर थोडे नाय, मुलायम सिंग येता ना, लालू आहा, हे लालू मुलायम सिंग येता, म्हाका ती भितर येयले की ना अरे गोवा का फुटबॉल लागया म्हणटाले म्हाका. गोवा का फुटबॉल लागया, गोवा का फुटबॉल, अरे चर्चिल जी तो तुम्हारा टीम मेरा बिहार भी ला रहा म्हणटा म्हाका. आमी हाडप और पाव नाही मारपाक. मुलायम सिंग येता तें सांगता वचना तुम्हारा टीम आमकां बी मागता. सो हांव पावना जाता वचपाक. बट दे लाव द फुटबॉल. इंडिया लेवल तेन्ना जावं लावलो जावं मुलायम सिंग येता सारको लाव आहलो. आनी आतां प्रायम मिनिस्टराक देखून पूण कितें आसता, तांकां थिंगा बरें गायड करपाचें मनीस ना. बरें तरी कोण एक समज तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कोण जाता तेणें तर थिंगा बरें गायड तरी केलें जायत. कित्याक फुटबॉल म्हणटा वर्ल्डाचो वर्ल्ड म्हणटा फुटबॉल. क्रिकेट म्हणटा एका बार कंट्री गेम ती, पूण फुटबॉल वर्ल्डाक तूं जाणा आज एक गांवांत चोय सावदी अरेबिया जी पळय आहा तो लोक आज वर्ल्ड कपाक गेला, बारीक वर्ल्ड कपाक गेला. तेंगेले ते आख्या टोटल हें गोवोरमेंट सपोर्ट करता तांकां. तूं चोय आतां कॅमरान केद गांव वर्ल्ड कपाक गेल्या. तें आमकां गोवोरमेंटाक सपोर्ट जाय खूब. इंडियन गोवोरमेंटाचो फूल सपोर्ट जाय. कित्याक आज चोय फुटबॉल म्हणटा न्हू चोवपाक गेल्यार तूं कर्नाटका वच, महाराष्ट्रा वच, केरळा वच, खंयच्याय स्टेटीन वच, फुटबॉल आमगेलो रगता सगळ्यांचें. पूण आमगेलो फुटबॉल मुखार पावना. कित्याक ते गोवोरमेंटा लेवलाचेर सारकें सेंट्रल गोवोरमेंटा लेवलाचेर एक बरो स्पोर्ट्स मिनिस्टर येवन आनीक तेणें सारको गायड करून ज्यातले पयशे तेणें एक बजेट करून फुटबॉल मुखार करपाक जाय. मलंका तुजें जर वळख तशें करून दिवपाक गरज ना, बट इन फेडरेशन आफ्टर आय थिंक 83 years you become a first elected ex co-member. सो म्हाका एक सांग, हे आमच्या तुका तुगेले आय लीग चॅम्पियन हो जो तुका हे मेळ्ळा, क्रावन मेळ्ळा, सो वॉट इज युअर फिलींग आफ्टर गेटींग दॅट? Well, Swade, thank you for coming over and his story korpak kityak. And I'm speaking as the CEO of Churchill Brothers, yeah, and not as an ex-co member. But having said that, ichi poy 12 orsa hati amka I League mela title. It's too special. And it's chod special kityak थर्ड टायटल आनी देडी तो फुटबॉल म्हळ्यार पिसो, चड पिसो. म्हाका सुद्दां ही टायटल मेळ्ळें, देवा कृपेन तो आनी 20 वर्स यंग जाला. एक पावटी आमगे टीम रेलिगेट जालोली, ISL स्टार्ट जालें तेन्ना. ते वखदां तो इतुलो सारको एक मनीस अशें करून सायलंट जायना, कोणा कडेन उलयना, कांय ना. इतू सारको तो हें जाल्लो. आमी 3 वर्सां नियरली 2.5 years दिल्ली हायकोर्टान केस चोबडली
पोतोन येवपाक आय लिगाक आनी ते वखदा आमगे जे पळय 3 क्लब आहाय आम सोदां आम ल्हानपणीसून आम व्हड जालें फुटबॉल पळोवन कित्याक डेम्पो सलगांवकर चर्चिल स्पोर्टिंग वास्को हेंचे बारा आमी सोदां खेळ्ळीं मागीर ते वखदा जेन्ना आमी कोर्ट केस गायलोली आनी ISL स्टार्ट जालोलें हे 3 क्लबान बंद केलें ओके हां पूण हो मनीस झगोटा पोतोन येवपाक आय लिगाक आनी मागीर आमी ती केस जिखोन 2016-17 वी रिटर्न आनी 2013-14 आमी फेड कप जिखलोली आनी तेन्ना आमी आय लीग जिखलोली 12-13 ते उपरांत ते टायमा पळय तो इतुलो ऑग जालोलो पूण पोतोन आय लीग येयली मागीर तो पोतोन हुशार सो आतां इतू स्पेशल this football is just like oxygen like his lifeline. I must say that. And you know, passion is not money. You know, passion is, it's like you want to do it, it's from your heart, your soul. So sports, most important thing in life is passion. चर्चिलान कितले तो हांगला फुटबॉला लागून आपले बाट बसून विकला वय तो पिसो हांव होदा म्हणटा का हो चर्चिल ब्रदर्स क्लब तुगे एक भुरगें तुगे एक चेडू ओ तो चेडो कितें तो म्हाका खबर ना पूण चड तेका एक मुगा गेम पेडे देखून जाल्यार दुसरी गेम जिकील पुऱ्यान तो अपसेट ओके हय तशें करून बलंका सिन्स यू आर आतां कितें जालां की एक ऑन ग्राउंड यू आर विनर but there is some technical problem is there between Namdhari and Interkashi. So ते 3 जाणां ताजे तुगेले सगळे चॅम्पियन कोण जातलो. So what is your comment? So because I have seen your message on Twitter that battles are won on the ground, not in the court. Yes. So what do you want to say on this? Again, I would clarify that I'm speaking on behalf of my club as a CEO. I don't want to get into the legalities of this particular matter. But having said that, the Twitter or the whatever social media posts the club put is very factual because right from the time my club has been there, 1988 and much before, I don't know if you know, but my grandfather Braz Alemão, he was a referee. He was a cabo with the Portuguese regiment, and he left that job to become a referee. Things on Rogta. So it's just not a legacy club by just saying legacy. How it is legacy, I'll explain. Poil mungelo grandfather. तेज उपरांत तेगे भुरगे ते फुटबॉल खेळटाले मागीर तेम तो पयले MRF चलयतालो आनी कितें मागीर मुगे तेगे माम पयर बाय ते फुटबॉल खेळटाले मागीर तो दुसरो माम क्रूज ते खेळटाले मागीर चर्चिल ब्रदर्स मागीर तेगे भुरगीं ते होगले भाव चर्चिल आल्वेनाज सियाब रूजवेल्ट जोकिम केनेडी ते चोयताले आनी तेंगे भुरगीं म्हणजे हांव CEO जावं मुगे भाव आनी मुगे एर काजन आहाय ते सगळे मुगे भाव आनी भयणो तेज उपरांत आनी तेगे ग्रँडचायल्ड तो आतां स्काउटिंग कोता सो ट्रुली इट इज अ लेगसी क्लब एंड इट्स अ फॅमिली रन क्लब सो आज पासून फ्रॉम दॅट टाइम टील नाव कोणे लीग हाली पिचाचे जिखलो आहे कोटा कोण जिखिल्ले सो आय रियली कांट से मच अबाउट इट But you are happy that, and I think 2 teams are qualified for ISL. No, 1. Only 1. So if that, आमच्या कोर्टाक जर Interkashiच्या against केले, then only you will be qualified. I can't comment on this, but I can tell you one thing. The last game आमगे पयले जाल्या Interkashi versus Churchill, आणि ते पयल आम मारलो, मागीर ते एक गोल मारलो, मागीर ते मांको मारलो. आणि आमगे जोरी तर ती गोल चोयला न्हू ती एक देवागे मिलाग कितको आता सो आम जिखले ते देवा करपी सो इट इज आणि आम जिखतोली आणि आम एशें कोतोली देवाले तुजे कोतान म्हणपा ते ही डेस्टिनी बिकॉज चर्चिल ब्रदर्स जिखपाचो आशिल्लो ताका लागून हे सगळे जाले आणि
आनी कितें कितें आसता देवागे बेसांव आसल्यार सगळें मेळटा आनी तुवें पळयलां आसतलें फॅन्स हय लास्ट राय जालें ते एवरी मॅच फॅन्स येयले बट ते लास्ट मॅची तांकां पाड्या बसपा जागना उबो रावन लोकांनी गेम चोयल्या आनी तूं चोयल जाल्यार लोक तूं चोयतो आख्या सोशल मिडियाचेर चर्चिल जाय लोकांगे जोरी तर मागणी आहा आनी सगळें आसल्यार कोणाच्या नॉर्मान तुका हेका याद नासलें म्हाका याद आहा फर्स्ट टायम गोवा जेन्ना संतोष ट्रॉफी फायनलाक पावले आनीक ते बेंगालाक खेळटाले ब्रह्मानंद वॉज अ कॅप्टन एट दॅट टायम तेन्नाय गोंयच्या लोकांचें अशें आशिल्लें की सामकें गोवा 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 हें तूं आसलेलो तेन्ना पळय संतोष ट्रॉफी जिखले तशें जिखलो न्ही जिखले ते घेतो तेडी तो तुकडे चचिल आज ह्या फावटी तुमी आय लीग जिखले तेन्ना गोंयकारा कडल्यान तुमकां जो सामको तेंको मेळ्ळा सामको इतलो आनी वोकल हांव म्हळ्यार तुवें राय पळयलें की इतले लोक सारके ते चचिल 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 हीच केन्ना आमगेले फर्स्ट टायम आमगेले गोवा आमच्या संतोष ट्रॉफी भितर फायनला पावले आनी ती बेंगाल मॅच आशिल्ली ब्रह्मानंद वॉज कॅप्टन तेन्नाय लोकां मदीं असलोच सारको उमाळो आशिल्लो की गोवा 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 इतली हें आशिल्लें ते बेंगालाक मॅच चालू आसतना बसून गोंयकार कितलेशेच आमगेले कलकत्ता गेल्ले फायनल पळोवपाक सो तो आनीक आतां खीण जर कंपेर केलें जाल्यार तूं कितें दिसता तुका जेन्ना ती संतोष ट्रॉफी पण जिखले हय तेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो हय आनी संतोष ट्रॉफी आमी पयले सेमी फायनल पिड्यार जाले तेन्ना कोच कोण आर्मान कुलासो हय आर्मान कुलासोन कितें केलें एक प्लेयर हेवतालो आमकां खुशबू म्हणून ह्या वाटेन तो वयलो खुशबू मेळटालो भुरगो इंडियेचो तो कितें जालो तो वेर्ना रावतालो गांवांत वेर्ना रावता म्हणून वेर्नेकारान कितें केलें तेका घेवन पेनाल्टी खेळपाक गेले रातचे सो तेका आर्मान कुलासान तेका पनिशमेंट दिलो आनी ते फूल सेमी फायनल घालूं ना मारगांव फूल सेमी फायनल आमी एक गोला पिड्यार जाले आतां सेकंड सेमी फायनल उरला मागीर आर्मान आपूण हाडलो आर्मान म्हळें हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी तूं कोच कित्याक लागून तेणें खुशबू गेलो तेणें म्हाका सांगलें खुशबू आपण हें करून गेलो कित्याक तो म्हणलो रातचो पेनाल्टी मार गेलो ताका पनिशमेंट दिलो ओके मागीर आर्मान सांगलें आर्मान म्हळें तूं व्हडलो कोच कित्याक म्हगेलो डॅनी मॅकलना बरा तूं आहलोलो तेका तूं कोचिंग शिकयला आनी तूं कोच जाला आतां मगे आयक तो म्हणटा ते गांवांत रावता गांवांत तेका ती पेनाल्टी मारली म्हूण तूं तेका कास्तीक तेका पानीश दिला पूण तो गोंया गोवा पानीश दिता आयज गोवा पिड्यार जाता आतां म्हणून तेका पानीश नाका तूं म्हणटा तेका घाल हे सेमी फायनलाक मागीर तेणें तेका गायलो आमी 3 मारले आमी क्वॉलिफाय जाले आनी त्या टायमाचेर पळय आमी संतोष ट्रॉफी जिखले ते जाल्यार संतोष ट्रॉफी हाडली ना मागीर मुगेलो क्वेश्चन तोच आसलो आतां मुगे तूं मुगे तोंडांतल्यान उतर मुगे भायर काडटा तशें तुवें मुगे भायर काडलें एक म्हाका सांग आतां तुमगे आमी आय लीग जिखले फाटले आमगेले 15 वर्सां गोंय म्हणटे संतोष जिखूना आनी एक तेंपार अशें आशिल्लें आफ्टर बेंगाल पंजाब थर्ड स्ट्रॉंगेस्ट टीम म्हणटी गोवा म्हणून हें करताले सो कित्याक लागून इतले संतोष ट्रॉफी ह्या फाटल्यान कित्याक जाणा हांव 45 इयर्स पळय हांवें फुटबॉल चलयला म्हाका खबर आहा कोण प्लेयर कितें कोण प्लेयर खूंय घालपाचो खूंय कितें करपाचो तें सिलेक्शन जावपा जाय हय म्हणून तें आमगे सिलेक्शन एकूय पाट सारकें जायना कित्याक लागून जायना जेन्ना हांव हितून हेजो आमचो जेवेचो प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना हांवें सांगलें आमी वचोन सिलेक्ट करया म्हळ्यार तें मेळकोना ह्या मेंबरांनी हांव सिलेक्ट करता भुरग्यांक आनी हांव कोण धाडा लोकांना तें मेळकोना तें कॉमेडी आहा तेच कर दी सो एक कितें आहा आमको पळय प्लेयर आहाय गोंयचे पळय प्लेयर आहाय ते तर सारके सिलेक्ट केले जाय तूं आमी वर्ल्ड कपा पासून क्वॉलिफाय जावपाक शकताय ओके हां पूण तेका एक सिस्टम आहा वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय म्हणजे तितलें तशें ना वर्ल्ड कपाक तो क्वॉलिफाय जातलो जाल्यार 5 वर्सां त्या प्लेयरांक आमी एक एकाडेमीक दवरपा जाय तेर ते 19 वर्सां भुरग्यांक 13 वर्सां ते 19 वर्सां भुरग्यांक आमी एक 100 जाणां सिलेक्ट करपा जाय आखे हिंगाचे गोंयचे एकले वचोन चोन आनी तांकां 5 वर्सां एकाडेमीक दवरपा जाय एक कोण दवरपाचे वर्सा 30 दिसां भायर काड बरें तांकां भायर काड एवरी इयर तांकां भायर काडपा जाय आनी 30 दवर कित्याक वर्ल्ड कपाक रोयतलो 5 वर्सां भायर काडा प्लेयर ओके आतां समज
आतां आमी कितें कोताय क्वॉलिफाय विचार वयताय दोग जाण देंपेले दोग जाण चर्चा जाले दोग जाण मोहन बागा जाले तशें केल्यार तें जायना जर तरी आमी इंडिया तरी फुटबॉल तरी मुखार वयतलो ओके जाल्यार 5 वर्सां आमी एक सिलेक्शन करून आख्या इंडियेचे भुरग्यांक काडून एक एकेडमी करपाची इस्कॉल तांकां शिकोवपाची थिंगा जेवण तांकां थिंगा दिवपाचें तेंगे फॅमिलीक जेन्ना कोण गरीब आहा तांकां फॅमिली पासून ते फायनान्स करपाचें आनी 5 वर्सांनी ह्या शेमऱ्यांतले 30 एक वर्सां काडून 30 दवरपाचे आनी तांकां 30 जाणां तूं 5 वर्सांनी तूं क्वॉलिफाय करपा धाड कित्याक एक फॉरेन कोच एक इंडियन कोच आसपा जायो आनी ते तुवें क्वॉलिफाय जाल्यार हांव सांगोन ते मेळटा कोणाकूच सो हे तुगे आतां म्हणटा तूं इंडियन लेवलाचे हांव विचारता पयलीं गोंयांक आतां इतले आमी फाटल्या 15 वर्सां एक दोन वर्सां पयलीं आमकां ते एक हे मेळ्ळे रनर्स अप मेळ्ळे ते जर एक सोडले जाल्यार बाकी हातूंत भितर गोंय फुडें चलना सो गोंयचो फुटबॉल देंवला काय जेन्ना हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना जें पळय हांवें सिलेक्शन केल्लें तेजेर आमी संतोश ट्रॉफी जिखले मनशा हाडल्यान आनी संतोश ट्रॉफी जिखलो न्हय कारण सिलेक्शन सारकें जायना कितें कोताय कोण कोच जावं कोण हें जावं मॅनेजमेंट जावं आपआपल्यागे कोण सयर आहा आपआपले कोण प्लेयर आहा ते सुद्दां जाताय चोय फुटबॉल पळय म्हणटा तेका सोयरीकूच लागना तेका आपल्यागे गांवच लागना तो प्लेयर खंयचो जावं हें जावपा जाय कित्याक म्हाका उड आसा आमी एक टोर्नामेंट चलतालो मुगे पांय रेफ्री तुका खबर आहा रेफ्री मुगे पांय स्ट्रॉंग मुगे जाल्यार हांव कोला क्रूज फेरान कितें फॉल केलें तेन्ना तेका रेड काडून भायर गेलो तूं आपल्या मिळो भायर तुका जायना न्हयचार कोणा कडेन आदल्या कडेन सो तेसले रेफ्री आसपा जाय आनी तेसले जेन्ना आमी एक पाट सिलेक्शन करता ते आमी सिलेक्शन करपी मनीस बरें आसपा जाय फुटबॉलाचो जमोवपा जाय ना वचून कितें कोताय हो आपल्या गेलो आपल्याक ओड आपल्या ओड मेळपा जाय म्हूण आप दोग जाय तो आपल्याक काडा तेश करून काडपा जायना फुटबॉल म्हूण थिंगा स्पोर्ट्स हें हाडपा जायना पॉलिटिक्स हाडपा जायना सो ते पॉलिटिक्साचे विचारलें म्हण तुका विचारता चर्चिल ब्रदर्स आनी गोवा फुटबॉल असोसिएशन हांचे मदीं कितें पॉलिटिक्स बी आहा हांव चोय म्हाका आनीक हांवें पळय GFA चलयला तेन्ना कितको चलयला ती लोकांक खबर आहा आनी GFAचे म्हाका आनी कांयच कॉमेंट्स मारपाकूच नाका ओके हा GFA कशें चलत ती हांवें गोंयच्या लोकांक खबर आहा बरें गोवा गव्हर्मेंटान हो फुटबॉल वयर सरपाक आनी कितें करपाक जाय दिसता तुका ना सद्याक तुका हांव सांगता जेन्ना संपलोलो पारीकर पण आशिल्लो तेणें तो गोवा स्पोर्ट्स पॉट तेणें हें म्हणलो फुटबॉल इज गोंयची स्टेट गेम गेम आनी तेन्ना ती एक स्कीम केल्लो ताणें तो आदार खूब जाण जालो कित्याक 3 करोड तेणें 4 क्लबांक दिवपाक मेळ्ळे तेन्ना 4 क्लब स्ट्रॉंग आहले एक डेपो सालुंकार स्पोर्टिंग आनी चर्चिल ब्रदर्स सो ती आमी स्कीम हांवें मागीर कंटिन्यू दवरली कित्याक तेन्ना तिगांनी मागीर तेन्ना आय लीग सोडली तें कितें जालें खबर ना आय लीग कित्याक सोडली हांव आय लीग कंटिन्यू घेवन रायलो तो तेंगे म्हाका तो 3 करोड रुपया हाडले ते आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा तेणें ते बंद करूं ना तेणें कंटिन्यू दवरली आनी आमी ती घेयली तेजी स्कीम मेळ्ळी एका आदार मेळ्ळो आनी आतां देखून सांगता आतां देखून म्हाका मेळ्ळो तो आतां हांवें सांगलें ताका तूं आज फुटबॉल येतलो मुखार काम करता आनी मुखार तो आमकां फुटबॉल आनी हें करतलो कित्याक आज फुटबॉल म्हणटा न्हू चोय ममता बनर्जी कलकत्ता कितू पयश तेचो तेंगा क्लब ते मामोडाना एका मोहन बागानाक ईस्ट बेंगालाक तेंगा पयशे कितले जाय ते दिता तूं म्हणटा स्टेट आमगे फुटबॉल जर स्टेट गेम जाल्यार ताका तितलो ड्यू हे मेळपाक जाय न्हय सपोर्ट मेळपाक जाय न्हू कित्याक चोय गोवा फुटबॉल म्हणून खबर केदो आसता आतां हांव केन्ना सांगना तुका हांव MP गेलो तेन्ना आरे गोवाक फुटबॉलाक या म्हणटाले कित्याक फुटबॉल केदो आसता आमी गोंयांत खेळूंक जायना फुटबॉल म्हणटा त्या लेवलाचेर पावता आमी अंडर-17 देखून आमी आय लीग म्हाका जिखोन दाखोवपा जाय अशें करून ते ग्रास फूट लेवलाचेर देखून फुटबॉल मुखार व्हरोंक जायो Valanka, since now you will be qualifying for that ISL, so ISL qualify जावपा खातीर ते थोडे क्रायटेरिया आहा तातूंत भितर वन ऑफ द क्रायटेरिया इज दॅट यू हॅव टू हॅव युअर ओन अकॅडमी एक सेकंड थिंग यू हॅव टू हॅव युअर ओन क्लब ग्राउंड सो हाऊ यू विल फिट इन दीस दोन्ही ते क्रायटेरिया केले जाल्यार तुमी फिट कशे जातले I think there is some confusion in your what I should say question. Okay. Because what they have told you is not the 100% truth. Okay. Because if you see all the ISL clubs
which are playing today, none of them play on their own grounds. Okay. Okay. Example? Can you give? Example, FC Goa plays on Fatorda, which is owned by the SAG. Mohan Bagan plays on Salt Lake, which is again owned by the Bengal government. If you go to Bengaluru, they play on that stadium, which is again owned by the government. And every other club, I can vouch on that. You can also do your research on it. Academy is a great thing. Again, it is not mandatory, but we already have we've been always nurturing younger talent. Today, if we have won the I-League, it is more because of our 4 Goan boys. And I say this with lot of pride. Anil Gaonkar, Trijoy, Stanley, Kingsley. These are our first 11 key players. And हे पळय भुरगे जे आहाय, no, I'm talking about Goa right now. Obviously, we have a lot of boys from other states as well, from Manipur, and the goalkeeper whom we have signed him from Santosh Trophy. Okay. So basically, Jenna Goa played that last. We reached the final. Goa played against Railways. And services actually, not Railways. This boy was the goalkeeper, and this boy was the reason Goa lost. Ittu ten ball save kele. Ittule. That is the time we signed him. So what I'm trying to tell you is that आता जेन्ना हो पळय कोच आहा न्हू तुगेलो नॅशनल टिमाचो तेणें पयर एक कमेंट केली which is very bad. कमेंट कितें गेलें आय लिगा प्लेयर म्हणटो नॅशनल टिमाक घेवप ना. आतां तूं नॅशनल कोच भुरगे आतां जेन्ना आमी आय लिगा खेळटाय आमी प्लेयर संतोष ट्रॉफी ऑन सायड कोताय बरो हॅडटॅग घेवपा जाय. डजंट मॅटर तूं ISL you can't make a distinction. Football is a sport which is for everyone. It's like FIFA says football is a dream. It's not about the rich and the poor. It's about the talent. To talented to head. So when you say how the government can help, I would say the government should help also these small clubs from Goa. There should be some financial aid for them as well. कितू वर्सां तुचो आतां आमगे कितू क्लब आहाय GFA registered आहाय बट तेंकाय केसलो थँक दिवपा जाय. आनी हांव सदां CM कडेन म्हणटा सर तेंक मातशें हेल्प कर फोकाण न्हू तें क्लब चलोवपाक. हे पळय लोक पळय क्लब चलयता सालगांवकार सारके कंपनीन आपलो क्लब बंद केलो. हय आम अजून हेटय पूण जायते बारके क्लब आहाय जे पळय 3rd डिव्हिजन आहाय 2nd डिव्हिजन आहा तेंक आतां फॉर एक्झाम्पल बांदोडकर ट्रॉफी तुम केल्या. हांवें ऑब्जेक्ट केलोली तूं बांदोडकर ट्रॉफी कोता आनी तूं बायल क्लबां हाडटाय हेडपाक. कायद्यान न्हू तुमी गोंयच क्लबां हेडो दिवपा जाय. एटलिस्ट ते क्लब जे पळय प्रो लिगा आहाय आनी हेर सॉकल आहाय ते तूं जेन्ना तुगे गोंयकार जे पळय क्लब होरे गोंयकार तेंक जोरी तर तूं बांदोडकरां हेडपा तूं ऑपॉर्च्युनिटी दिना जाल्यार कित्या ते सारकें पयलीं लिगा गोंयची लिगा हेळून आनी ते फर्स्ट लिगा सेकंड लिगा फर्स्ट लिगा येवपा खातीर ते इतले ट्राय कोताय. तूं पळय न्हू आज पासून तूं तुगे कालांगूट वच तूं हिंग कार्मोना वच तूं हुंय वच तेंक पळय मोग आहा बट तेंकां एक थँक जाय न्हू. जेन्ना ते म्हटले अरे आमी बांदोडकर ट्रॉफी हेडे तेंक हेरूय लोक पळयतो न्हू. बट तूं तरी बांदोडकर ट्रॉफी तूं बायल क्लबान हेटले आनी ते हितू पयशे घेवन वयतले जाल्यार आमगे गोंयकार केन्ना वयर सरतले. सो तुजे मतान गोंयकारान फकत गेम पळोवपाचें न्ही गोंयकारां खेळपाकय मेळपा 100%. तेन्ना आमी गोंय वयर सरतले न्हू. आनी चोय कितें जाता आज सगळें सोशल मिडिया कितें आहल्या सोशल मिडियाक आज तुगे कवरेज मेळटा ब्रॉडकास्ट. तूं चिंत आतां जेन्ना हे भुरगे पळय धाकटे क्लबान तूं येतले तेंक एक बरें ब्रॉडकास्ट टेलिकास्ट मेळटले तेय वयर सरतले. सो आय एम अगेन्स्ट द फॅक्ट दॅट यू शुडंट ब्रिंग foreign teams for Bandodkar. Bandodkar is our first chief minister. Bandodkar is the person who has जे गोंयकार पण जाल्यार तुवें आमगे
गोंयच पळय क्लब आहाय न्हू प्रो लीग जावं फर्स्ट डिविजन तेंक तूं पोल प्रेफरन्स दी खेळपाक. आनीक तूं एकेडमी गव्हर्मेंटान अशी एक एकेडमी करपाक जाय दिसता की GFDC आहा आनी जेन्ना GFDC आसलोली म्हाका खरें सांगपा जाय I had a one-on-one discussion with our former chief minister late Sir Parekar आनी तो सदां मुको बरे भाशेन उलोवपी तो म्हणपाक लागलो कितें करपाचें. हांवें म्हणलें चोय सर आतां हांव पयले विलेज स्कुलां वयतालें वार्का. वार्का हांव सदां फर्स्ट KG1 सावन फोर्थ फर्स्ट हांवें की डॅडी CM जालो. फोर्थ स्टँडर्डाक कितें आमी इंगेली ग्रीन रोजरी. म्हाका दिसोलें आतां म्हाका टीचर बाबा तो विचारता तुगे रँक खंयचे येतलो. हांव म्हूण फर्स्ट. ती म्हूण तूं शुअर. हांव म्हूण 100% फर्स्ट रँक येयलो नांव ना. सेकंड रँक येयलो नांव ना. थर्ड रँक येयलो. म्हाका सारकी घाम सुटपाक लागली. टीचर म्हणपाक लागली वेलांका वॉट डू यू थिंक. हांवें म्हणलें मे बी फिफ्थ मे बी सिक्स्थ कित्याक मुगलें कॉन्फिडन्सान तें वता. 6th रँक 7th रँक 8th रँक हांव तुका सांगनाका हांव सारको म्हाका कोणा आतां कितें जाता तें हांवें फोर्थ स्टँडर्ड स्टुडंट. ती म्हणटा टीचर म्हणटा यू आर ओके यू आन्सर्ड वेल. हांव म्हणटा आय आन्सर्ड व्हेरी वेल आय नो म्हणटा यू विल बिलीव इट आय गॉट द 19th रँक एंड दॅट वॉज अ शॉकर फॉर मी इन लायफ because I understood that unless there is more competition, you will not understand what your worth is. And the same thing I told then Chief Minister Parekar sir, that when you are running GFDC, you should make sure that these boys who are there, they should tie up with other clubs because then they'll get directly to play for the I leagues and other where the competition level will increase. But if you play only in that circle, competition. And during that year, they tied up also with Churchill Brothers and some. And how can you compete until and unless you take part nationally or regionally and all of that? I'm telling you my own example. And then I understood some Gargeli. And मुगे सगळ्या भयणांगे rank तशें करून येयलो except for my second sister Anna. Like I think she was the only one who came I think 4th. मुगे 19th दुसरे भयणींगे 30th. हांव सारको रोटे आतां घराको वचून डॅडी वॉज very very particular about our studies. Every mark sheet, every report card we had to tell him. My mother is a teacher. Ege hali tapo up, but my daddy's words I'll tell you. So itto सगळें आनी मागीर म्हणटा अरे कितकोन जालें मागीर आम सारकी रोडो लागता भितय न्हू ताका मामी म्हणटा तितू भिरायली मागीर म्हणटालो दिस इज नॉट द एंड म्हणटा दुसरी एग्जाम आहा न्हू तेच्या बरो करून दाखय. सो यू डू युअर बेस्ट गॉड विल डू युअर रेस्ट. ही उतरां मागीर ताका आयकली म्हणटरी म्हाका दिसतालें. सो चर्चिल ह्या फावटी चर्चिल ब्रदर्स आय लीग चॅम्पियन जालो. हे जरी चर्चिल ब्रदर्साक सामकें हें आसतालें कितें व्हडली भाग्याची गजाल आसतली तरी आसतना सगळे गोंयकारा खातीरय फिलींग तेंच आसलें. बट तुका जेन्ना ती मॅच चलताली तेन्ना सगळे गोंयकार टीव्हीचेर हें पळयताना ते पळयताले की सामकें सेकंडाक कितें जाता सर इचत आमगेले थ्रिलर पिक्चर बी पळयता पळय तशें करून तुमगे ती मॅच पळयताले. आनी ताका लागून लोकां मदीं एक सारकी उमळशीक आशिल्ली. सो तुका हो लोकांचो इतलो तेंको मेळटा सपोर्ट मेळटा तुका कितें दिसता तें कितें दिसता तुका कित्याक लागून मेळटा. म्हाका न्हू गोंयचे लोकालो आनी इंडिये पासून लोकालो जो पड इंडियन लोक आहा फुटबॉल हे चर्चिल ब्रदर्स पण म्हणटा तांकां सपोर्ट सदां आहा. कित्याक गोंयच्या लोकांक आनी सपोर्ट आनी सांगो नाका. हांवें जेन्ना एक हांवें आमची मॅच आहली खंय राय थंय एक स्टेटमेंट दिलो हांवें बायन आनी मुगे बायल आहली सरी हांव म्हाका बाब आहलो मुगे बाब आहलो पूत आहलो सावयो आनी बाय आहली आनी हांव मुगे बायलूय आहली. हांवें एकूच अशें करून मागलो लोकां कडेन बाबा ही गेम तुमची गोंयची गोंयकारांची आनी चर्चिल तुमी गेलो आनी तुमी मुगेले. हांवें एक तुमकां म्हाका तुमी एक सपोर्ट करा हे गेमी येवन हाल्या गेमी आमगेली सपोर्ट तुमगे जाय तुमगे सपोर्टाचेर आमी गेमी मुखार वयतली. आनी ते हेजे ते दुसतो करा थिंगा लोक 8,000 आनी ते 10,000 मॅच जालो आनी तेजे त्या सपोर्टाचेर तूं जाणा आमी एकोला पिड्यार जाले. आनी पिड्यार जाता आसतना लोक सगळो पॅक वतना लोक उठोवन गेलो. पूण देवागे म्हण कितें आसता तुगे
थोडे गेलो लोक बेजार जावन गेले थोडे जाण अबावट 100 लोक तरी देंवन गेलो ते खबर ना म्हणजे थोडे वच बीन न्हू पूण देवा गेलो सायबी मागीर तुजी देणे आहा लोकांगे तर मागणी आहा कितकून तो गोल जालो लास्ट 95 गोल 95th एक्स्ट्रा टायमाचेर गोल जालो आनी ड्रॉ जाले आनी ड्रॉ जातचे हांवें म्हणलें सायबा जेजू सायबीण वालांगण सायबीण मागीर जेजू सांपरा साहेब तूं आहा तूंची मगे गेम मुखार व्हर इतलें म्हणलें आनी लोकांक गेले मागण्यांचेर आनी जेजूगे आनी बालागण सायबीण आनीक दामबाबाचेर हांव तुका सांगता हांव सगळ्याक पांय पडपी आनी आज आमगेले जेजून बालागण सायबीण मागीर सांपडा साहेबान दामबाबान सगळें आयकोन आज ही मुगे गेम चॅम्पियन करून दाखयली आनी आज म्हाका सांगो एक हें आहा जेन्ना हें जालो चॅम्पियन जालो आज गोंयचो लोक सगळो हॅपी जावन आहा कित्याक चर्चिल जाल्यार म्हाका म्हणटा ISL कितें म्हणटा दाखयता म्हणून कित्याक तांकां खबर आहा हांव एक सारको कॉम्पिटिशन करपी कॉम्पिटिशन करपी हांव सारको कॉम्पिटिशना मुखार वचपी आनी तांकां खबर आहा हांवें कसो प्लेयर जालें तुका खबर आसतलें ऑर्डा फावो केली म्हणटाचो प्लेयर आनी इंडिया आजून येयलो ना गोल्ड मिशन करून नांव घालें तुमी प्रेसन ताका सो ते भाशेन आमी आतां चिंताय मुगेलो नातू आहा कोण आमगेलो आदित्य तो सारको प्लेयर सारकें तुला इंटरनेटाचेर चोयता दुसरें आमगे तें एंजल आहा तें मुगे बाब साबियो हे सगळे तिगोय ती आनी मुगे ते तिगां हेगे भुरगीं शरणाली तो आमी आंतोन मानियल इजलीन हांवें सगळीं इंटरनेटाचेर चोयताय कोण प्लेयर कितें कितें आनी म्हाका सांगताय न्ही अशीच्या बायक सांगताय हें मागीर ती आमी मागीर सगळें एकठांय जावन आमी तें सिलेक्ट करता. सो तुका खात्री आहा फुडले तूं ISL जातकीर चर्चिल ब्रदर्स वील गोंया खातीर आमकां ISL हाडून दितलो हे चॅम्पियनशीप हांव दिसता तुका हांव देवा म्हाका सारको देवाचेर फेता म्हाका सायबिणीचेर वालाकांत सायबिणीचेर फेता आनी गोंयकारांक म्हाका सपोर्ट आहा ते प्रमाणे आनी तुमगे प्रेसागे सगल्यागे तो सपोर्ट आहा जरूर ISL आमी गोंया हाडले. सो ह्याच आमी हे पॉझिटीव नोटाचेर हे आमगे भासाभास बंद करतात. एक म्हणटा ते सदांच हांव चर्चिलाक म्हाका दिसता फाटली 30-35 वर्सां वळखतात. चर्चिल म्हणटा ते सारकें लायव्ह वायर कोणाकूय जर उमेद हाडपाक जाय जाल्यार चर्चिला म्हळ्यार येवन जर एक 5 मिनटां बसलो जाल्यार तो सारको सामको डिप्रेस आशिल्लो मनीस बसून सामको खुशी जावन भायर सरता. खुशीच न्ही फकत आनी एक सारकी एक नवी उमेद घेवन भायर सरता. सो चर्चिलाक गेले आनी एक म्हणटा ते फुटबॉला खातीर चर्चिलान इतले गोंया खातीर केल्लें आसा. सो गोंयकार चर्चिला दिसता म्हाका सदांच उपकार आसतले. आनीक गोंयकाराचें एक स्वप्न आहा आमी फेडरेशन कप जिखले आय लीग जिखले आमकां आतां ISL कप जिखपाक जाय. आनीक चर्चिल म्हणटा जर आतां आपूण आयलो जाल्यार गोंयकाराचें तें स्वप्न आपूण पुराय आपूण म्हणल्यार आपल्याला क्लब पुराय करतलो अशें चर्चिलाक दिसता. आनी म्हाका दिसता हे सगळे गोंयकाराची ही एक उमळशीक आसतली ही एक इच्छा आसतली. सो चर्चिल पयलीं म्हणटा तुका देव बरें करूं वालांका देव बरें करूं आनीक सगळे गोंयकार हांवूय गोंयकार म्हूण तुका सांगता तुगे जे काळजां आहा तुगे जे सामकें तुका दिसता तशेंच जावं इतलेंच आमी मागतात. आनी आतां सद्याक रोखडोच आमगेलो इस्टर येवपा आहा. सो फॉर 2025 चर्चिल ब्रदर्सा खातीर एक वेगळे आमचे आय लिगाचे दार ओपन जाल्ले आहा. इन फुडले 26 किंवा 27 चर्चिलाक एक स्वप्न आहा आनी ते सगळे गोंयकारांक स्वप्न आहा ते आमी ISL चॅम्पियन जावपाचे ते पुराय जावन इतलें मागता. आनी ही आमगे भासाभास थांबयता परत एकदां देव बरें करूं आनी आमगे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. हांव मागता सगळ्यांक देव बरें करूं.